नमस्कार. पोया प्रायम खबरो. गोयचे मायनिंग केशीची सुनावणी चड करून थारतली सोमारा. सुप्रीम कोर्टान नेमले नवे ग्रीन खंडपीठ. केंद्रीय मंत्रालयाय लागली कामांक. सगळ्यांची ग्रीन बेंचाचेर नजर. गोयचे राजकारण सोडपाचो निर्णय सोपो नाशिल्लो. काँग्रेसींतलेच लोकांक हांव नाका जाल्लो. सरकार वडोवपाचेर लक्ष नाका. काउंटर पॉइंटात लुईझिनाची वक्तव्यां. पर्यटकांचे आवडते थळ आता गोय न्हय. पहिले 10 राज्यांनी सुद्धा सुवात ना. केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाचो रिपोर्ट धक्कादायक. गोवा टुरिझमाच्या अवतिकायचेर प्रुडंटाचो रिपोर्ट. सरकारी अनुदान नासतना मराठी अकादमी स्वताच्या ताकदीर चलयतली कारभार. आम सभेचो निर्णय. इफ्फीचे गैरकारभाराची मागली चौकशी. विष्णू वाघाचेर फोग. आणि मुंबई पत्रकार चलयेचेर सामुहीक बलात्कार केशीत पुलिसांनी 5 आरोपींक धरले. 5व्या आरोपीक दिल्ली अटक. 30 मेरेन रिमांड. केस मुंबई क्रायम ब्रांची कडेन. खबरो विस्तारान. गोयच्या मायनिंग केशीची सुनावणी चड करून सोमारा थारतली. खनिज्यो केशी आयकूंक नवे ग्रीन खंडपीठाक नेमला. गोयच्या केशीचे सुनावणेची तारीख थारावची म्हणून ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी सोमारा सुप्रीम कोर्टाक विनवणी करतलो. ह्या पयलीं न्यायाधीश टी.एम. ठाकूराच्या अध्यक्षतेखाला खंडपीठान केस आयकूंक न्हयकार दिल्लो. सुप्रीम कोर्टान आदेश फाटीं घेवचो म्हणून केंद्रीय मंत्रालयान नेटान कामाक लागल्यात. सगळ्यांची नजर सोमारा सुप्रीम कोर्टांतल्या घडामोडींचेर आसा. फाटले वरसभर आशिल्ल्या मायनिंग बंदाक लागून अर्थवेवस्थेचेर वायट परिणाम जाल्ल्यान आतां सुप्रीम कोर्टान ही केस बेगोबेग घेवची म्हूण सरकार वावुरता. गोंयच्या मायनिंग केसीचेर सुनावणी घेवपाक सुप्रीम कोर्टान खासा हरीत खंडपीठ घडयला. ह्या खंडपीठाचेर न्यायमूर्ती ए.के. पटनायक, न्यायमूर्ती सुरेंदर सिंग निजर आनी न्यायमूर्ती रंजन गोगोयल हे 3 न्यायाधीश आसात. गोंयच्या केसीचेर केन्ना सुनावणी घेवची हे खंडपीठ थारायतले. सुप्रीम कोर्टाच्या बोर्डार आजून ही केस येवंक ना. केशीचेर जाता तितले बेगीन सुनावणी घेवची अशी मागणी आपूण करतलो अशें गोंयचे ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णीन सांगलें. ए.जी. नाडकर्णी सोमारा सुप्रीम कोर्टा मुखार गोंयची बाजू मांडटले. हरियाणा आनी कर्नाटकाची केस सोमारा येवपाची शक्यताय आसा. सुप्रीम कोर्टान बंदी घातिल्ल्यान फाटले वरसभर गोंयांतल्यो सगळ्यो खाणी बंद आसात. मायनिंगाचेर निबून आशिल्ल्या लोकांनी वेगवेगळी आंदोलनां करून गोंय आनी केंद्र सरकारान सुप्रीम कोर्टा मुखार नेटान बाजू मांडपाची नेटाची मागणी केल्या. गोंयांतली मायनिंग बंदी जाता तितले बेगीन फाटीं घेवची म्हूण केंद्रीय अर्थमंत्री, खाण मंत्री आनी कायदो मंत्र्यान बसका घेवन भासाभास केली. खाणीचेर घातिल्ली बंदी फाटीं घेवपाचो निर्णय गोंय सरकारान हालींच घेतला. गोंय आनी केंद्र सरकारान चलयल्ल्या ह्या यत्नाक यश येता काय कितें हें सोमाराच कळटलें. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी. गोयचे राजकारण सोडपाचो निर्णय सोपो नाशिल्लो. पूण काँग्रेसींतलेच कांय जाणांक हांव गोंयाक नाका आशिल्लो. काँग्रेसीच्या महासमितीचो राष्ट्रीय सरचिटणीस आनी आदलो मुख्यमंत्री लुईझीन फालेरोन हें उलोवन दाखयलां. काँग्रेसीच्या गोंयच्या फुडाऱ्यांचें सरकार उडोवपाचेर लक्ष आसचें न्हय अशेंय तो म्हणटा. फाटले दशकभर गोंयच्या राजकारणांतल्यान अज्ञातवासांत गेल्लो लुईझीन कितले वर्सांनीच मिडिया कडेन खास उलयलो. प्रुडंटाच्या काउंटर पॉइंटात लुईझीन काँग्रेसींतले कितलेशेच गजालींचेर उलयलो. Why is that you distanced yourself from Goa? Well, let me confess to you, to leave Goa at that juncture was a very, very painful decision. And I was trying to bring in some whatever benefits which we could get from the center to the state. But I felt that our senior leaders were not very happy with that. But it is the duty of every political party, whether in government or whether in opposition, to nurture, to promote and protect young leadership. Do you support that NCP should contest this North Goa seat, or you want that Congress should find this seat? Well, I will leave it to the local leadership
As a Congress leader with Goa origin, would you support if Congress tries to topple the current Manohar Parrikar-led government? Toppling the government should not be the objective of any political party. Because land comes in the schedule of the constitution, it's a state subject, the state can legislate on that. But if you are talking of special category status, one of the main reason is financial. गोंय येता पर्यटकांचे पयलींतले आवडटे थळ उरूंक ना. पयले 5 न्हय, पयले 10 पर्यटन राज्यांत सुद्दां गोंय येना. देशी आनी विदेशी टुरिस्टांच्या टूर शेड्युलांत गोंय बरेंच फाटल्यान आसा. बिहार आनी पश्चिम बंगाला सारकेली राज्यां गोंयच्या फुडें पावल्यांत. केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयान निकतेच जाहीर केल्ल्या अहवालांत गोंयच्या पर्यटनाची सध्याची परिस्थिती दिसता. तज्ञ म्हणटा त्या कोतान गोंयच्या पर्यटनान नाका नाका त्यो गजाली शिरिल्ल्यान गोंयची ही गत जाल्या. पळयात रिपोर्ट. खाणी वांगडाच गोंयांतल्या पर्यटन धंद्याकूय सध्या दीस वायट आयल्यात अशें दिसता. केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयान जी लोकप्रिय पर्यटन स्थळांची जी यादी दिल्या तातूंत पयल्या 10 नांवां मदीं गोंयचें नांवच ना. ही पळयात लोकप्रिय थळांची यादी. देशी पर्यटकांक आवडपी पयल्यो 10 सुवाती: आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल. गोंय खंयच ना. गोंयांत येवपी देशी पर्यटकांची संख्या कमी जायत चल्ल्या. मात विदेशी पर्यटक गोंयांत व्हडा प्रमाणांत येतात असो सगळ्यांचोच समज आसा. मात केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाचे आंकडे पळयल्यार वेगळेच चित्र दिसता. विदेशी पर्यटकांक आवडपी 10 राज्यां: महाराष्ट्र, तमिळनाडू, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरळ, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश. गोंय खंयच ना. अजापाची गजाल म्हटल्यार बिहार आनी पश्चिम बंगाल ह्या राज्यांनी वचपी विदेशी पर्यटकांचो आंकडो गोंया परस चड आसा. पयल्या 10 राज्यांनी गोंयचें नांवच ना. ट्रॅव्हल एजंट्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचो अध्यक्ष इकबाल मुल्ला म्हणटा, पर्यटकांक दर्यादेग वाठारांत शांतता जाय, सामान आनी बरोबरचे फामिलीची सुरक्षा जाय. फाटल्या कांय वर्सांत हे तिनूय गजालींनी गोंयांत नांव वगडायलां. हाका लागून देशी विदेशी पर्यटक हेर राज्यांनी वचूंक लागल्यात. विदेशी पर्यटकांचो आस्पाव जावपी गुन्यांव वाडूंक लागल्यात. त्या खातीर पर्यटक हेर राज्यांनी वचूंक लागल्यात. ताका गोंयांत परत हाडपाचें आव्हान सरकारान पेलचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.